शुक्रारा राती मारना शिवोले हांगा रस्तो हुबताना बिबटो दिश्टी पडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो बिबटो खंय एका घराच्या दुर्गा वयल्यान रानांत वतालो। हे विशीं थळाव्यांनी बेगोबेग राना खात्याक कळीत केले। राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी थंय वचून पळोवणी केली। तशेंच तो बिबटो बेगीन सापडचो ह्या हेतान थंय सीसीटीव्ही कॅमेराय बसयल्यात। बिबट्याक लागून थळाव्या लोकां मदीं सध्या भिरांत पातळ्या। लोकल पळय आमचे आसा तेंच्यांनी मातशें रातचे मातशें अलर्ट रावचे की भोंवतना मातशें नजर दवरची की शेकात भोंवचे। हेचे पयलीं केन्ना हे दिसलो हांगासर कितें आयकोंक येयलेलें? ना तशें कांय आयकूंक ना की हांव खूब फावटी रात दिसाचो भोंवता पूण म्हाका केन्ना अशें आयकूंक ना। चोर कवन येयले हांगावर कितें हांगावर लेपड भोंवता म्हणून तें कवना फुडें हांवें सॅक्युरिटीशीन खबर घेतली म्हणजे कितें जालां पळय तें हांगा। तितल्यान मागीर म्हाका कळोन येयलें की हांगा लेपड आहा म्हणून। मागीर सॅक्युरिटीन सांगलें लेपड आपणें पळयला म्हणटकूच हांवें आनी वगत करूंक ना। हांवें फॉरेस्टराक फोन केलो। फॉरेस्टराक फोन मारना फुडें दुसरे दिसा आयज सकाळीं आमचो फॉरेस्टर हांगा येयले आनी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें। इन्स्पेक्शन करना पयले ते वयर गेले दोंगराचेर तिकडे भितर गेले आनी मागीर तांकां सिम्पटम्स मेवली वयताना घरा कडेन। तितल्यान आतां कन्फर्म जालेलें आहा की तो खऱ्यांनीच लेपड म्हणून। सो आयज तेंच्यांनी येवन कॅमेरा बा बसयलेले आहा आनी तर कॅमेराचेर वा तर तांकां हे 2-3 दिसांक तर दिश्टी पडलो जाल्यार मागीर ते ट्रॅप घालपाचे आहा।